काँग्रेस पक्ष गोंयांत रावन म्हादयविशी आंदोलनां करता। कर्नाटकांत काँग्रेस सरकार आसा। गोंयच्या काँग्रेस पक्षान कर्नाटकांतल्या मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन DPR फाटीं घेवपाक सांगचो, तशेंच मंजूर केल्ले कोट्यांनी पयशे सुपा धरणा खातीर वापरपाक सांगचे असो थोमणो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान काँग्रेस पक्षाच्या नेत्याक मारला। नाका ते उलोवन प्रश्न सुटावे जावचे नात, कर्नाटकाच्या सरकारा कडेन उलोवन पळयात अशें ढवळीकाराचें म्हणणें आसा। वापरचे अशें म्हाका दिसता। आनी काँग्रेस मनीस हांगा आंदोलन करता। कर्नाटकांत काँग्रेस सरकार आयिल्लें आसा। हांव काँग्रेसच्या काही जे आंदोलन करता तांकां नम्र विनंती करता, तांचे आमी कितें उलयना, जशें काल गाय मेलीदाचेर उलयलें तशें की तांणी कर्नाटका कडेन वचचें, तांच्या मुख्यमंत्र्याक मेळचें, कारण काँग्रेस सरकार कर्नाटकांत आयला। तांचे कडच्यान तो DPR विड्रॉ करून घेवचो, जो सबमीट केला तो, आणि जे बजेट प्रोविजन 800 कोटी केलां तेंय 800 कोटी प्रोजेक्ट प्रोविजन जे केलां तेंय विड्रॉ करचें आनी ते पयशे तांणी सुपा धरण वाडोवपा खातीर वापरचें अशें म्हाका दिसता। आनी हें काँग्रेसीक शक्य आसा। हांगा मोठे मोठे शब्दान ओरड करता, हांव दुसरो शब्द वापरना, अनपार्लमेंटरी शब्द म्हणटा बॉम्ब मारप। सो हांव ओरड करता पळय ते तांणी नाका आशिल्लें हांगा करचें न्हय, त्या पेक्षा कर्नाटका वचचें, आपल्या मुख्यमंत्र्याक सांगचें आनी थंय ते ताचे कडच्यान